वेगवेगळे सरकारी खात्यातले उंचेले अधिकारी कारस्थाना करून मुद्दम एसटी समाजाचे पोस्ट रिते सांडतात। खुद्द आदिवासी कल्याण मंत्री गोविंद गावडेचो आरोप। फक्त 67 सरकारी खात्यातल्या आकड्याप्रमाण एसटीचे 650 मायज पोस्ट रिते आसात। त्या शिवाय 259 प्रमोशनां अडकल्यात। खाती आनी स्वायत्त संस्था धरल्यार आंकडो तेंकतलो हजारावयर। एसटीचे शेकड्यांनी पोस्ट रिते एक तर पोस्टाचे पात्रते प्रमाण उमेदवार मेळनात आनी रिजर्वड वेकन्सी आशिल्ल्यान ती हेर जनरल करूंकूय मेळना। एसटीचे इतले पोस्ट रिते कित्याक काय विचारल्यार दर खेपा सरकाराची हीच जाप। परिस्थितीत व्हडलोसो बदल जाल्लो दिसना हे सरकारी आंकडेच सांगतात। 67 खात्यातले डाटा प्रमाण एसटीचे वेकन्सीचो स्टेटस हो। एसटीच्यो 669 डायरेक्ट वेकन्सी सरकारान भरिल्ल्यो नात। सगळ्यात चड 134 शिक्षण खात्यात, हेल्थ खात्यात 101 पोस्ट, इलेक्ट्रिसिटी खात्यात 57 पोस्ट, पीडब्ल्यूडी आनी पुलिशेत 46 पोस्ट रिते। एसटीच्या 259 पोस्टांची प्रमोशनां अडकल्यात। एसटीचे प्रमोशन बेस्ड 259 पोस्ट अडकल्यात। सगळ्यात चड पोस्ट शिक्षण खात्यात 36, प्रधान मुखेल वनपालाचे कचेरेत 23, जिल्लो कोर्टात 21, लायटीच्या खात्यान 19 पोस्ट प्रमोशनाक अडकल्यात। आज मेरेन सरकारान एसटीच्यो 961 डायरेक्ट वेकन्सी भरल्यात। तातूंत सगळ्यात चड आरोग्य खात्यात 181, राना खात्यात 23 आनी जिल्लो कोर्टात 21 पोस्ट थेट भरल्यात। ते भायर सरकारान एसटीच्यो प्रमोशन बेस्ड वेकन्सी क्लियर केल्यात त्यो अश्यो। सरकारान 301 प्रमोशन बेस्ड वेकन्सी क्लियर केल्यो। प्रधान मुखेल वनपालाच्या कचेरेत 45 प्रमोशनां, पीडब्ल्यूडीत 36, आरोग्य खात्यात 34, शिक्षण खात्यात 26। पोस्ट रितेच उरचे म्हूण वेगवेगळ्या खात्यातले उचेले अधिकारी खंय कारस्थाना करतात। स्वता मंत्रीच ही गजाल उलयता। जात तितले बेगीन हे बॅकलॉग वॅकन्सी भरपाचे सरकारान ऑलरेडी पावल मारिल्ले आसात। त्या संदर्भात हांव सगळे विविध डिपार्टमेंट जे आसात, आमचे एसटी कमिशन जे आसा, एससी आनी एसटी कमिशन जे आसा, ते सगळ्या डिपार्टमेंटाचे एचओडीक आपोवन हाडून ह्या सगळ्या गोष्टीचो जो शेष जो आसा, भाग जो आसा तो भरून काडपा खातीर आमी ऑलरेडी डायरेक्शन दिल्ले आसात। असेंब्ली जाले नंतर आमी ठरलेलें आशिल्लें की चीफ सेक्रेटरी बाकीचे कन्सर्न अधिकारी जे आसात त्या अधिकाऱ्यांक सगळ्यांक आपोवन हाडून एक मिटींग आमी घेतले। ऑटोनॉमस बॉडीज त्याच बरोबर डायरेक्ट गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट जे आसात तांकां सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन्स पाविल्ले आसात। आनी आज जे हेजे नंतर जो वेकन्सीज भायर सरतल्यो, आतां नवे रिक्रुटमेंट आयले म्हणटरीत त्या प्रमाणे जो आमकां जी पर्संटेज मेळपाक जाय ती मेळपाक जाय। पूण तेजे पलीकडेन वचून जो शेष जो आसा, उरलेलो भाग जो आसा तो भरून काडपा खातीर ह्याच समान भितर एक्स्ट्रा पर्संटेज दिवपा खातीर हांवें ऑलरेडी मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी केल्ली आसात आनी ही रास्त मागणी आसात। म्हणजे ऑलमोस्ट 1000 सुद्दां वेकन्सी आसात त्यो बॅकलॉग आसात। ह्यो कित्याक लागून भरले ना? काही कारणां आमकां मेळिल्लीं आसात की त्या कॅटेगरी भितर, त्या एसटी कॅटेगरी भितर किंवा ट्रायबलां भितर तो अवेलेबल कॅन्डिडेट नाशिल्लो, डिझायरेबल कॅन्डिडेट नाशिल्लो, अशे तरेची उत्तरां मेळिल्ली आशिल्लीं। पूण हे अत्यंत चुकीची गोष्ट आसा। हे खंय तरी जाणून बुजून ह्या लोकांक डावलपाचें खंय तरी अधिकाऱ्यांनी केल्लें हें कटकारस्थान जावन आसा। आनी म्हणूनच हें कटकारस्थान जें आसा तें आमी सोदून काडपाचो प्रयत्न केल्लो आसा। आनी बॅकलॉग जो आसा तो नवे क्रिएट केल्या नंतर ते भरपाक शकपाना। नवे क्रिएट तो आमचो अधिकार जावन आसात, तो त्या ट्रायबलांचो अधिकार जावन आसात। ब्लॅकलॉग वॅकन्सी जर आमी भरतले जाल्यार तातूंतलो आमकां एक्स्ट्रा पर्संटेज ते कवर अप करपा खातीर गोंय सरकारान ताजेर पावलां मारची पडटलीं आनी तेजेरूच म्हजेर चड फोकस आसा। हो सगळो डाटा मेळ्ळा तो फकत 67 खाती आनी सरकाराचे स्वायत्त संस्थांचोच। वट्ट जॉब वेकन्सी रित्यो आसात त्यो 127 खाती आनी स्वायत्त संस्थांनी। तांचो आंकडो हजारावयर पावपाचो। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश खाडी। सेरावली रस्त्या कुशीक डेब्री डंप करपाक हायकोर्टान सुवात थारायल्या थंय लोक हाडून प्लास्टीक कोयर उडयतात। कुशीक हायवेचें काम चल्लां। कोयर उडोवन उडोवन आतां थंय कोयराच्यो राशी जाल्यात। लोक चवकशी करची म्हूण मागतात। कोयराच्यो सगळ्याक घाणी मारूंक लागल्यात। हे डेब्रिजा नांवान ही सगळी गार्बेज हाडून खाताय आनी सगळे वयता ते वास देखून थिंगा लोकांक हे कितें काय म्हूण हेसो कोतायले करिना काय हायवे रोखना काय हेसो प्लास्टिका हायवे बांदताय काय हांव नको प्लास्टीक आहा सगळे आख्या प्लास्टीक आहा तितून हिंगो सगळो चिखल 4 भाशे आहा प्लास्टीक आहा पोती आहाय मोदेर आहा कितें आनी सगळो कुसलोलो बाटल्यो सगल्यो म्हणटच ह्या गव्हर्मेंटा गेल्या डेजिग्नेटेड डंपिंग सायट्स हाच्या नांवान हिंगा लोक ही एडवांटेज घेता। हिंगा डेब्री गायनासतना हिंगा सगळी गार्बेज घाताय जाल्यार हांव मागोता हे कोणी हे परमिशन दिलां
ही डॅब्री म्हूण घालपा हिंगा ताचेर इन्व्हेस्टिगेशन कोचें खरें हो लोक डॅब्री घाता ओ गार्बेज घात ती. सेरावली पंचायतीन कोर उडयतात म्हूण पुलीस कंप्लेन केल्या. डॅब्री हाडून उडयतात मात ती खंय वास्कोची. आमी पुलीस कंप्लेन केल्लें पयर जाले 2-3 दीस जाले आनी मंडे तेणी आपयला ताका PWD हेका ट्रक बी आमचे कॅप्चर केलो आहा आनी फोटो जायते काडले आमी तेजे आनी डॅब्रीज न्हय म्हाका जाता ही सगळी गार्बेज आनी लोक सगळो आण हिंग उडयता आनी सगळे पेडाकून उडयता आनी दुसरे म्हणटी ही तेमी डॅब्रीज म्हूण हाडटी ती हिंगसो हाडना तेमी वास्कोन सोण तेमी ते काल पयर येयल्ले ते सांगता खंयचो हाडटा आमी जाल्यार ते वास्कोन सोन हाड म्हूण सांगता. आमचे हे प्रॉब्लम आतां हे गार्बेज आनी गार्बेज डंपिंग आमी उलयताय स्वच्छ भारत आज आमचे म्हाका दिसता हे ऑथॉरिटीजानूच हे डंप करपाक अलाव केला कित्याक हे बोर्ड मारल्या ते प्रमाणे हायकोर्टा ऑर्डरान ते डंप करतात डॅब्रीज डंप करपाक म्हळ्यार हे पयलीं सद्या आहा ते डॅब्रीज न्हू हे गार्बेज सो आमचे पंचायतान हे नोटिसाचेर आमी विरोध केला टू द ऑथॉरिटीज. इफ वी हॅव वी विल इंटरव्हीन टू द हायकोर्ट अँड टेक इट फॉरवर्ड. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. केंद्र सरकार आपले पयशांनी मांडवी वेलो तिसरो पूल बांदूंक तयार आसतना पर्रीकरान तो आपूण जावन गोंयच्या माथ्यार घेतलो आनी आतां लोकांचे हक्काचे गृह आदाराचे अर्ज पेंडींग दवरता. पेडणे तालुको भंडारी समाजाच्या विद्यार्थ्याचे भोवमान सुवाळ्यात आमदार रवी उलयलो. मेळाव्यांक आमदार दयानंद सोपटे आनी मंत्री जयेश साळगांवकारूय आशिल्लो. मिस्टर मनोहर पर्रीकर आपण मुद्दाम हो पूल घेऊन बरें तिसरी पुलाची गरज ना दोन्ही पुला सरकार दोन वाटर सोडून सोडल्यात जाता ते पूण हे पयशे ही कितें ती बायलो वचून लाडलेशीन आनी ग्रह आला पेंडींग आसा ऍप्लिकेशन 24,000 कितें तरी हे पयशे पुला गेल्या हे पयशे लोकांचे पब्लीक पयसो आमी कितें येता ते सरकाराचे विरोध जे पयशे येतात ते पब्लिकाचे पयशे आसतात. आमची कर्तव्य आसा सामान्य लोकां बराबर एक करपाचें एक फाटी आनी फुडें आसा रावपाक आमकां इक्वल करपाचें देशाचें स्वप्न आशिल्लें. तुमचो रिस्पेक्ट तुमचे कडेन धांवून येवपाक जाय. तुमकां मान जो मेळपाक जाय मान मागोवची गरज पडोवंक जायना. तो मान प्रत्येक स्तराचो तुमकां मेळपाक जाय. अशा पद्दतीचें शिक्षण तुमी घेयात. खंयचोय समाज जर आमी वयर काडटले तेजे पयलीं एक सांगता तुमकां आमदार मंत्री म्हणजे खरें म्हणजे आमदार आनी आमची संख्या ह्या गोंयांतली ह्या गोंयाच्या विधानसभेत 40 आमदार असतात. आमी 60% जर धरले जाल्यार 24 आसपाक जाय. 24 बरोबर. आज कितके आमी 24 आसपाक जाय आसा 6. म्हाका तुमकां सगळ्यांक एक सिमिलर कायंड ऑफ एडवायस म्हाका तुमकां दिवपाक म्हाका दिसता की तुमी जेन्ना आयज हांगासर पावले तुमी इच्छा तुमी चिंतला आसतले आपूण फुडें जावन कोण तरी जातलो फुडें जावन कोण तरी आपूण एचीव करतलो कितें करतलो. पूण हेका जर तुमचे प्रयत्न ना हेच्या फाटल्यान जर तुमचें डेडिकेशन ना आनी जर इच्छा शक्ती ना जाल्यार दॅट इज ओन्ली अ विश. फक्त इच्छा जावन ती उरतली. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.